तेणी चोर म्हणटा हे पयलीं तेणी सबंद लोकांक हेजी खोटी अफवा हे करता धाडटा. ते चोर म्हणच्या पयलीं आमकां सिद्ध करपाक जाय. तो आज म्हणटा 60 लाख 40 लाख 90 लाख तेजी खंयच मनस्थिती सारकी ना. म्हणजे एक अमावंट सारको स्थिर सांगपाक 90 लाख 60 लाख आनी 30 लाख कितें जालें तेका चोर म्हणपाक पयलीं कन्फर्म करपाक जाय बाबा कशें आनी कितें चोर ते. आमचे कडेन सगळे रिपोर्ट आहा, सगळे ऑडिट रिपोर्ट आहा. तेणी खंयची आयडिया मागली ती आमकां खबर ना, पण आमचे कडेन आज पर्यंत ऑडिट रिपोर्ट आहा. हांवें तो खरोच अक्षरशः हो फटींग म्हणस कित्याक तो सांगता आपणाक खबर ना आनी काय तेजे सायनी आहा सगळे एग्रिमेंटाक लोक हे फुडें वाचतले एग्रिमेंटूय आहा आमच्या कडेन. लिस्ट डीड करपाक फक्त कमिटी नाका, सेक्रेटरी नाका आनी आमचो होच उपकार ना कोण अध्यक्ष लिस्ट डीड करपाक आमच्या कडेन महाजन जाय. आनी ती लिस्ट डीड करून आमी मामलेदाराचें परमिशन घेतलेलें आहा. एप्लिकेशन केल्लें आमी 23/12/2022 आनी तेजे आमी थ्रुटी आमी ते एप्लिकेशन करून आमचे इथे प्रॉपर परमिशन घेतलेलें मामलेदाराचें. ते वेलीड आहा 2026 पर्यंत. आनी ही पळय ही कॉपी तुमी जाय जाल्यार झूम करा आनी पळया. हो आमची केला न्हू तेका लागून म्हाका उलोवचें पडलें आमकां. आजू पर्यंत तेका केन्ना ना तूं आतां कितले 2 वर्सां उलयता तो तेका रिजल्ट कितें मेळ्ळो आमच्या बद्दल ते सांगपाचें. 2 वर्सां तो आमच्या फाटल्यान लागलो. तुका रिजल्ट कितें मेळ्ळो साहेबा तो तें हांव सांगता. ते सांगता तुका कितें रिजल्ट मेळ्ळो आजून पर्यंत कितें मेळ्ळो ना. आतां हो घालचो तो आतां तो हायकोर्टाचो म्हणटा तेका हायकोर्टाक वचपाची गरज ना. आमचो हायकोर्ट आमी आजून पर्यंत देवी कडेन म्हणत तुज्या त्या देवी सपनान येता तूं देवीक सांग म्हणे हेंच्यानी अशें केलें हांकां तूं पळय म्हणा. तुका हायकोर्टाक वचपाची गरज ना न्हू. हायकोर्ट कोणाक म्हणटा सादारण मनीस हायकोर्ट कोण अजून आमच्या गांवांतलो कोण आमच्या रावता प्रमुख इतले खूब उसां वाले पूण केन्ना ते कोर्टाक वचप ना. कोर्टाक वचना केन्ना देवळांत पुलीस हाडूंक ना.